कमिटी मिटींग जाली कितें मार्गदर्शन दिलें तुमी ताच्या वेळार मार्गदर्शन तुका ह्या विशया खातीर जें आसा न्ही की मागीर येतकच मिटींग सोंपतकीच आसा न्ही आमचे अध्यक्ष पूर्ण ब्रीफ करता आसा पूण एज फार एज अपकमींग असेंब्ली इलेक्शनाच्या हितूंतल्यान कितें इलेक्शन जें आसत न्ही बट ह्या वेळा हांव आतां उलयना पूण आमचे अध्यक्ष आसा न्ही पूर्ण ब्रीफ करता ओके अशें आयकलां की असेंब्ली इलेक्शनाचेरूय एकजूट रावन स्ट्रॉंग करचें म्हणून काणकोण कशें आसा काणकोण कशें काणकोणाच्यो खबर आहा म्हणून हय तेंच म्हणटा सो तितूंतल्यान सान हे फावट आनीक चड बरी लीड आसतली तुमची बरी खबर आसा तुमकां म्हजें संघटनात्मक ऑर्गनायझेशन काम खबर आसा त्यामुळे चड उलोवपाची गरज ना म्हणजे डिस्टर्बन करपाची गरज ना म्हणजे स्मुथली वेवस्थीत चल्लें आसा त्यामुळे सगळें वेवस्थीत जाता तळवडकर आनीक बरी लीड हाडटलो ही फावट 100%. सर एसटीचे रिजर्वेशन असेंब्ली पयलीं जातले दिसता आमी तुमकां वाट पळयता न्ही रे दिसता तुमकां हय जातलें ह्या इलेक्शनाक मेळटलें प्रयत्न आसा न्ही एज ए ट्रायबल वेलफेअर मंत्री जो आसा न्ही सगळ्या प्रकारचे प्रयत्न हांवें करपाक जाय कारण तो म्हजो इश्यू आसा आनी तो तुमी केल्या हांवें करूंक जाय आनी ते हांव करत आसा लक्षांत म्हणजे त्या खातीर प्रयत्न करीत रावपाक आनी त्या खातीर आसा न्ही लोकसभा राज्यसभा मागीर कितें राष्ट्रपती असेंब्ली आसा त्यामुळे जावपाक जाय इतलें आमचें धारण आसा